जो इश्यू हांगा तारवाड्याचो आनी जीआरबी आसा तो खूब पयलींसून इश्यू आसा। मेन इश्यू आसा म्हणटा ते तेंचे उदकाचो इश्यू आसा पळय तो मेजर इश्यू आसा। दुसरे जे रूम्स तेंचे आसा पळय ते मेंटेनन्स ना, कित्याक मेंटेनन्स तांकां स्वता करपाक मेळना, कित्याक तांकां परमिशन आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे घेवचें पडटा। तेजे लागून ती थोडीशी एक वायट परिस्थितीन आसा। तेजे लागून आयज चेअरमॅन मुद्दाम येयला, आपल्या स्वताच्या दोळ्यांनी त्यांनी पळयलेले आसा, इन्स्पेक्ट केलेले आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा, म्हाका फूल विश्वास आसा की आमचो डायनामीक जो चेअरमॅन आसा गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे आनी तेंचे मेंबर आसा तेजेर हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटले। तेजे लागून हांव परत एकदां सगळ्यांच्या वाटेन ताका धन्यवाद म्हणटा। तशेंच लोकांचे हांवें एक प्रपोजल आमच्या चेअरमॅनाकूय मांडलेलो आसा आनी सांगलेले आसा, जर ही आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर जर आमकां मेंटेनन्स करपाक जर त्रास जाता जाल्यार आमी तेंची ही घरां जी आसा तेंच्या नांवार करून तेंची एक सोसायटी करून तांकां दिवची। सो वेर दे वील बी रिस्पॉन्सिबल ते सगळे करून घेवंक शकता। सो आयज ते कितेंय करूंक शकता, आयज तांकां अधिकार नसल्या कारणान ते करूंक शकना। सो हांवूय एक प्रपोजल मांडलेलो आसा, एक मेमोरंडम एज अ आमदार ह्या मतदारसंघाचो एक मेमोरंडम हांव आमच्या आमदाराकडे दितलो। आमी येयल्या आनी आमची फुल जीआरबीची टीम येयल्ली आसा, इंजिनियर म्हण आमचे सेक्रेटरी म्हण बाकीचे सगळे जी पळय टेक्निकल टीम आसा आमी सगळे येयल्या। कारण खरोखरच हांवें आतां थोडे दीस जालो हो चार्ज घेतल्यात, पण जर परिस्थिती जर पळयत जाल्यार ही खरोखरच सामकी गंभीर आसा। अशी दिसता की 15 वर्सांची बिल्डींग ही जवळ 70-80 वर्सांची बिल्डींग ह्या परिस्थितीन त्यो बिल्डिंग्यो आसा। कारण हांव नकळो आतां म्हाका म्हाज्या मित्रान संकल्प बाबान आमदारान सांगलेलें आसा, त्या हितून जर आयज जर पळयत खरोखरच म्हणजे असो अन्याय कसो जाता पळय मनशाचेर तशें जाल्ल्या। पण आमी हें केन्नाच आमी खपोवन घेवचें ना, जाता तितले बेगीन हांव हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडून जे त्यांनी म्हाका ज्या पद्दतीन सांगला आनी तो एक डायनामीक आसा आनी तो प्रत्येक वेळार ह्या लोकांचे प्रत्येक आपले कॉलनीचे म्हण आपले मतदारसंघाचे म्हण तो वेळोवेळी आपण दखल घेत आसता। हांव खरोखर तेजे आभार व्यक्त करता, कारण तेणी म्हाज्या दोळ्यासमोर हाडून दिलें। कारण नाल्यार आमकां हें सोंपेपणी कळना। आमची टीम आसा पण म्हाका दिसता खंय तरी टीमीचे खंय तरी चुकामूक आसतली, मिसअंडरस्टँडिंग आसतली। आता हांवें नेवो चार्ज घेतलेले म्हाका थोडेशे म्हयने जाल्या, पण हांव ताका प्रॉमिस करता की जे पद्दतीन आयज हांवें पळयलां हें परत आनी जावचें ना। येता ते 2 किंवा 3 म्हयने किंवा म्हयन्याभरान जे आमी टेंडरूय आतां काडलेलें आसा ते कदाचित 8 दिसां भितर काम सुरूय जातलें। हे म्हाका दिसता येता त्या 2 ते 3 म्हयने भितर तुमकां सारको चकचकीत करून दिवपाचो हांव जाता तितलो प्रयत्न करतलो। जी घाण आसा ही कायमची दूर करतलो आनी थोडीशी तुटी आहा, पण हांव ते मातशें रावन तुमकां सगळ्यांक सांगता। पण हांवें आयज पळयलां तितून म्हाका दिसता रावपा सारकी तरी परिस्थिती ना। इतले अशें आमचे जीआरबीचे आसून आमचे ऑलमोस्ट 24,000 स्क्वेअर मिटर ही एरिया, आमचे कितलेशेच बिल्डिंग आहा, फ्लॅट आहा, पण खरोखरच एक गंभीर परिस्थिती जाल्ल्या। कारण पयलीं कोण ताका वाली नासलेलो अशी परिस्थिती जाल्ल्या। पण आतां हांव हें जाता तितले बेगीन लक्षान घेवन हें सगळें सुरळीत करपाचो जाता तितलो प्रयत्न आनी हांव करतलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सराक आमच्या संकल्प आमोणकराक थँक्स म्हणटा, तेणें आयज आमच्या राजेश फळदेसायाक आपयलो। आय थिंक सो आफ्टर 13 years आफ्टर बिल्डिंग ऑफ दस बिल्डिंग आयज येयला। हे लोक आमच्या ऑफिसान आसलेले कंटिन्यू सीवेजीचो प्रॉब्लेम आसलेलो, उदकाचो प्रॉब्लेम आसलेलो, पेंटिंगेचो, लोकांच्या घरा कडेन सोरोप आसलेले, फूल एरिया पळय दोंगर कसो आसलेलो ते आमी आतां बाय संकल्पान सांगून क्लीन करून घेतला। हांगा एक आमी सेपरेट एक उदकाची पायपलायन घेतला, तांकां उदीक पिवपाचे कांय फॅसिलिटीज नासलेलो। हो इश्यूज घेवन आमी परतू जीआरपी ऑफिसान वचलेले। ते म्हणल्यार आमचे ऑलरेडी आमचे प्रोजेक्ट हितून आहा सँक्शनान आहा, बट स्टील देर वॉज नो प्रोग्रेस फ्रॉम दॅट सायड। अशें सिवेजीचो हांगा सॉलीड प्रॉब्लेम आसलो, पावसाचे सिवेज कंटिन्यू आनी व्हांवन स्विमींग पुलान वचलेले। संकल्प आमकां हेल्प करी आसलेलो की हांगा सद्दां एक म्हयन्यान आमी कोण सिवेज डिपार्टमेंट हाडून ते क्लीन करी आसलेले। हो ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा आनी अशें मागता आमी आज राजेश सरांनी इन्स्पेक्शन केलां, अशें मागता की आमी हें काम आमचें जातलें म्हणून। उदकाचे इशू आमी पयले टाकयो खंय तरी लिकेज आहा, खंय तरी कचरो आहा टाकी आनी सिवरेज आहा, वो इशू आमी पयलीं मांडलेलो सिवेज डिपार्टमेंटा कडेन। सो ते म्हणटा हे जीआरबीचे इशू म्हणून। सो आमी जीआरबी कडेन गेल्ले, जीआरबी म्हणटा आमचे ऑलरेडी टेंडरिंग चालू आहा म्हणून, बट हे ऑलमोस्ट